आम्ही दिल्ले आसा। आज निवेदनाप्रमाणे जे आताच आमच्या विठू मोरजकरांनी सांगल्याप्रमाणे 8 दिवसाचो टाइम तेंच्यांनी आमच्याकडे मागला आणि 8 दिवसाच्या आत आम्ही सगळे क्लियर करता म्हणून सांगलेले आसा। जर 8 दिवसांनी ना केले जाल्यार फुडली स्टेप आम्ही घेतले। तांकां आम्ही आठवण करून दिल्ली आसा की हालींच जो सुप्रीम कोर्टाचे जे डिसिजन जाला त्या डिसिजनाप्रमाणे सुप्रीम कोर्ट अशें म्हणटा की जर इन्सिडंट जाले एक्सिडंट जावं कितें अशें जर प्रॉब्लम खड्ड्यांनी जावं रस्त्या कडेन कितें प्रॉब्लम जाले जाल्यार तेचेर आमी संबंधीत अधिकारी किंवा त्या डिपार्टमेंटाचेर एक्शन घेतले। तर तेचेर आठवण करून दिल्ली आसा। 8 दिवसाच्या आत जर ना तेंच्यांनी केले जाल्यार फुडली स्टेप आमी घेतले। पण जर हांगा पळयलें की सामान्य ज्या मनशाक गरजा आसा ते रस्तो हांगा रस्तो सारको एकूय रस्तो सारको ना, सगळे रस्तो खड्ड्यामय जाल्ले आसा। एक्सिडेंट घडिल्ले आसात, कोण टू व्हिलरार वता, कोण बायल मनीस त्या टू व्हिलरार पडले आसा, भुरगीं पडिल्ले आसा, अशे एक्सिडेंट घडले आसा। मागीर लायटीचे हांगा प्रॉब्लेम आसा। ह्या मतदारसंघात लायटीचे प्रॉब्लेम कासारणे, इब्रामपूर, हळण तळण ह्या गांवांनी लायटीचे समस्या आसा। आता पावसाच्या दिवसा म्हणजे उदकाचें सिच्युएशन बऱ्या कारण आता फक्त तुम्ही PWD कित्या खातीर आयिल्ले? आता आमी खास निवेदन दिल्लें जे पेडणें मतदारसंघात जितले रस्ते खराब जाल्यात, जे खड्डेमय जाल्यात ते तेणी 8 दिसां भितर ते सगळे खड्डे तेणी माती दगड घालून तेमी ते पुरोवचे। टू व्हिलर 4 व्हिलर हांकां सारके सुरक्षीत रस्तो वापरपा सारको आसचो असो तेमी तो रस्तो तेमी करचो अशें म्हणून आमी ताका आज निवेदन दिलां। आनी तेणें आमकां प्रॉमीस केलां की 8 दिसां भितर ते सगळे ते खड्डे जितले खड्डे आसा ते खड्डे आमी सगळे वेवस्थीत सगळे बुजयतले आनी रस्तो जो आसा हो सारको गाडी चलोवपाक लोकांक चलपाक असो सुरक्षीत रस्तो करतले अशें तेमी येयन आयज हांगा सांगिल्लें आसा।